घरा कडेन सुसायड करता आसतना घरा कडेन कोण नासलो. ती पुजा करपाक सकाळी फुडें भायर सरलेली जाय सकरा सातेरीच्या देवळान. तो एकटाच आसलो घरा कडेन. मागीर तेणें कोणाक तरी कॉल केल्लो दिसता सुसायड करता अशें म्हणून चर्चा चलता. मागीर ताका मेडिकलान हाडलेलो. मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचे दुबावीत मरणान खवदळ पडला. पुलीस सगळ्या आंगांतल्यान चवकशी करतात. प्रकाश नायकाक ताच्याच लायसन्स रिव्हॉल्वराची गुळी लागल्या. पुलिसांनी आतामेरेन प्रकाशाचो ड्रायव्हर, वावराडी आनी गार्डनराचे जबाब घेतल्यात. ओल्ड गोवा पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हूण रजिस्टर केल्या. प्रकाश नायकान आपल्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपार सुसायड करता म्हूण मेसेज बरोवन मरणाक 2 जाण जबाबदार आसा म्हूण तांची नांवांय बरयल्यात. मेसेज वाचून प्रकाशाचे भयणीन घरा कडेन धांव मारली. नोकराक बरोबर घेवन प्रकाशाक जीएमसीत व्हेलो. जीएमसीत ताका डेड डिक्लेअर केलो. प्रकाश नायकाची बॉडी मेळिल्ले ऑफिसांत फॉरेन्सिक टिमीन टेस्टूय केल्या. प्रकाश नायकान मरचे पयलीं व्हॉट्सॲप ग्रुपार आपल्या मरणाक जबाबदार म्हूण 2 हाय प्रोफायल व्यक्तींची नांवां बरयल्यात. ब्लॅकमेल आनी फटयल्ल्यान आत्महत्या करता म्हूण मेसेजीत बरयला. पुलीस ह्या संदर्भात दोगांची चवकशी करतले. ह्या प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी जावची म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. ताणें आपल्या जे रिव्हॉल्वरान आपल्याक जर शूट करून घेतले स्वताक, ताच्या पयलीं ताणें एक व्हॉट्सॲप ग्रुपांचेर एक मेसेज्यो घातल्यो. प्रकाश नायक यूथ ग्रुप म्हणून ताचो एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आहा. ताचेर ताणें एक मेसेज घातली की आय एम टायर्ड ऑफ एवरीथींग इन दीस लायफ बिकॉज ऑफ विल्सन गुदिनो अँड ताहीर स्टार्टेड हॅरेसिंग मी, सो हॅव नो ऑप्शन अदर दॅन टू सुसायड. Because of garden at Oile Bhat, I am in tremendous pressure from them. So म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आमी हाजेर इम्पार्शियल, ट्रान्सपरंट, टोटल क्लियर कट प्रोब मागतात. कारण ओन्ली बिकॉज मंत्र्याचो भाव हातूंत इनवॉल्ड आसा म्हणून. आनी इन्सिडेंटली हो पंचायत मंत्र्याच्या भावाचें नांव आयलां. आनी जो सुसायड केला तोवूय पंचायत मेंबर आनी एक्स सरपंच. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की मुख्यमंत्र्यान हातूंत कोणाक शिल्ड करचें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.